हे जे दोन्ही गावचे म्हणजे दोन्ही वाठाराचे डिस्टन्स लागीं जावचे आणि बेगींतल्या बेगीन फाटी एक काम खूब तेंप उरलां पूण आयज ह्या कामाचो प्रारंभ जाला हे गांवच्या लोकां खातीर तुमच्या तळमळी खातीर आणि हे जे काम आसा ब्रिजाचें काम जवळ जवळ 8 कोटीक टेंडर जाल्लें आसलें आणि हे 1 कोटी हॉट मिक्स कार्पेटाचें काम आसा सोलिंग आसा तेजो 1 कोटी खर्च आयला जवळ जवळ 9 कोटी ह्या प्रोजेक्टाचो खर्च आयिल्लो आसा सरकाराक आणि आमी तेंय थारायलां आयज आमी हॉट मिक्साचें काम चालू करतले 5 तारखेक सांजेच्या 5 वरांचेर ह्या रस्त्याचे उक्तावणी ह्या ब्रिजाचे उक्तावणी आमी जाव करपाचें ठरयलां त्या प्रमाणे 5 तारखेक 5 वरांचेर हो सगळ्या खातीर ब्रिज उक्तो जातलो। बस स्टँड जालो काय तो फक्त त्या गांवा पुरतो मर्यादीत नासता आतां सांगलें की त्या सभोवतालच्या पंचक्रोशींतल्या लोकांक ताजो फायदो जाता जसो तो प्रियोळ मतदारसंघातल्या लोकांक फायदो जाता त्याच बरोबर तो प्रियोळ मतदारसंघातल्या भायल्याय लोकांक ताजो मोठ्या प्रमाणात फायदो जाता। मनोहरभाईच्या विजनरी नजरेंतल्यान पूल आसतले रस्ते आसतले बस स्टँड आसतले एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग्स आसतल्यो गोंयांतल्यो खंयच्योय काडून पळयात म्हणजे तांच्यांनी गरज आहा ती गरज वळखून ते प्रोजेक्ट दिवपी आमचे मनोहरभाई पर्रीकर आणि खरोखरूच तांच्या विजनरी नजरेंतल्यान तयार जाले। 4 तारखेक एप्रिलाच्या या बस स्टँडाक अवघ्या 7 दिसां भितर सनद मिळून घेतली म्हणजेच जर ही सगळे काही गोष्टी अवघ्या 7 दिसां भितर एक आमदार किंवा म्हणजे बरोबर ऑफिशियल जे स्टाफ आणि त्या डिपार्टमेंटाचे कर्मचारी जर करपाक जर शकता जाल्यार 2 वर्सांचो अनुभवूच न्ही फाटले कितलेशे वर्सां जे पीडब्ल्यूडी सोडूनच दी डोंबळे दर ते ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट सुद्धा ताजेच कडेन नाशिल्लें कित्याक जावपाक शकलें ना म्हणजेच हेजो अर्थ एकूच आसा की लोकांक ते उंताक मारप लोकांचे आमकां कांय पडलें ना आमकां पडिल्लें आसा फक्त तें कमिशन आनी आमकां पडिल्लें आसा तें पर्सेंटेज तांकां मेळ्ळें म्हणजे तांची पोटां भरलीं ही वस्तुस्थिती आज हीच जाल्ली आसा।